लाभ तुका जेजू वंदन तुका जे वैभव तुका जेजू प्रेज लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस तो तुमकां समेस्तांक मगचना आज प्रत्येक जावन ऑक्टोबर म्हयन्याची 23 तारीखेर आनी 23 तारीख आज बुधवाराचो दीस आज आमकां देवाचें उतर आमकां फावो जाला लुकास वांजेल 12 अध्याय 30 आनी 9 थावन 40 आनी 8 म्हणसर Luke chapter 12 verse 39 to 48 हे उतर आज आमकां फावो जाला एक उगडास दवरा चोर आमकां अमकेच वेळार येता म्हूण जर सो धनी जावन आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापोत येतलो तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सुमया येवपार तूं आमकांच की हेरां समेस्तां की म्हूण सांगताय सुमयान जाप दिली तर धनयान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोट दिवंक म्हणून नमी हरलेलो पातयेन असो आनी बुदवंत कारभार म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा फाटी येताना आपलें काम करनासलेलो साकर बागीस सय सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो जेजूक आमी स्वागत केला जेजूक आमी पातयेता जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरला पवित्र सभेंत आमी आसा आनी चोर आमच्या जिवितांत केदाळ येता म्हणून गुंतूना देखून आमी तयार रावूंक जाय तयार रावंक म्हळ्यार जेजू सांगता आमी रावोंक जाय आमी न्हिदोन पडचें न्ही भावार्थान आनी विश्वासान मागणें करीत देवाच्या सांगता जियोंक जाय ना तर चोर येतलो आनी तो अमक्याच वेळार आमकां कळीत आसलो जाल्यार आमी जाग्यार येतले तो केदाळ येता म्हणून गुंतूना देखून मनशापोती खंयच्या घडये येत म्हणून आमकां कळीत ना म्हळ्यार आमकां आमच्या जिवितांत केदाळा ती घडी येत एक आमी अर्थ करून येत आमचे मरणाची घडी केदाळा म्हणून म्हाकाय कळीत ना तुमकांय कळीत ना आजकाल आमी पळयता अवचित मरणा कितलो लोक बली जाते आसा आतां असलो मनीस आसतना खंय एक डान्स करता परचे एक व्हिडियो पळयलो एकलो घोव बायला बरें करून डान्स करतात खंय आनी तो एक MC येवन ताचे विशयान सांगूंक येताना थंय पडोवन तो डान्स केल्लो मनीस ना एकाच सेकंडान ओले घडीतां आमी मस्त पळयली ह्या फावटी आमी मस्त क्रिस्तांवूय आसल्या घडितांक बली जाल्ले आमी पळयल्यात देखून आमकां तें येन म्हळ्यार देवाक ची घडी आमच्या जिवितांत केदाळ येत म्हणून आमकां कळीत ना देखून आज आमी तयार रावंक सांगता देखून विश्वासी आनी बेविश्वासी साकराची एक वापार सांगता जेजू विश्वासी साकोर आनी बेविश्वासी साकोर देखून जागो रावन आसून आपलें काम करना आसलो तो साकोर बागीस सय धनी येता आसतना धनी येता आसतना एक तुका काम पुरा दिवन गेला धनी आनी तूं न्हिदोन पडशी जाल्यार धनी येताना काले इनाम तुका दीत तुका त्या कामांतलो भायर उडय तुका तितलेंच देखून आमी आज समजून घेवचें जेजून आमकां ह्या संवसारांत धाडलां जाल्यार कितें तरी कितें काम करूंक ताणें म्हाका आनी तुका धाडलां तो आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार कितें मनी आमकां खंडीत जावन ताच्या मिसांवा खातीर धाडलां ही संगती आमी समजून घेवचें देखून आमी काम करीत रावचें म्हणटा देवाचें उतर सुवार्थे खातीर काम करचें की हें आमच्या फिरगजेंत काम करचें की वाड्यान समाजांत कुटुंबांत आमी काम करते म्हळ्यार बरीं कामां करतीच रावचें देखून बऱ्या कामा खातीर देखून क्लियर सांगता पळय पेद्रू ही वापार आमकांच की ह्या सकाळांक तूं सांगताय की म्हणून ती तांकांच न्ही ती सकाळांक म्हाका आनी तुका सकाळांक कोण जेजू म्हणलें नांव काडलां क्रिस्तांव म्हणलें नांव काण गेलां क्रिस्त हांव क्रिस्तांव म्हूण नांव काडलां तांकां समेस्तांक ही वापार सांगता देखून सतत हांव तुमकां सांगता ताका आपल्या आस्तीचो कारभारी करतलो जर तयार आसलो पळया आपोस्तल पातयेन ते सांगता रावले लास्टाक कितले घुसपट गोंदळ जाली धांवले जाल्यार पूण प्रत्येक ते एकठांय जाले प्रत्येक जाण पेंतेकोस्ता दिसा तांचेर पवित्र आत्मा देवलो ते धैर्यान भरले आनी सुवार्ता परगट केली देखून त्या 12 जाणांक 12 कुळयाचेर अधिकार दिला सर्गींच्या राजांत ते वैभवांत आपलो अधिकार चलयता देखून आज म्हाका आनी तुका
ह्या देवाच्या रासांत कारभारी जायचे जाल्यार ह्या संवसारांत आमी अलर्ट रावचे, जागे रावचे आनी आमी न्हिदून पडूं नजो. संवसाराच्या कुशलकायेक आमी वळख जावन आसूं नजो. कुडीच्या वडण्यांक दादूसकाय आमी करूंक वचूं नजो. ह्या दोळ्यांच्या पुस्तलावणी कितें दिसता तेच्या फाटल्यान धांवोंक नजो. पूण सत गजाल समजचे देखून आमकां हे संगती आज आमी सांगला पळया. पूण तो नौकार म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकय वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या साकरांनी कश्टीत जाल्यार आम आलसरता पर्यंत पियोन पडत जाल्यार क्लियर सांगता जेजू त्या साकराचो धनी आनी ताची वाट पळोवन नातलेल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वाची गत ताका ठरयतलो. पळया ठरयतलो क्लियर सांगता. देखून आमी आमचेत गम्मत मारून आमचेत पियोण्यांत आनी कितें आम्हाला पियोण्याक सेवून आमचेत जिवीत एक आमचे क्रिस्तांव जिवीत जियेल्यार जेजू केदाळा येत आमच्या जिवितांत म्हणून आमकां कळीत ना. आनी ते दाळा पळया आपल्या दनयाची खुशी जाणा आसूनी ते पाळूंक तयार करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले. जेजून आमकां संवसारान धडलां कित्याक मिसमा खातीर धडलां. आमी ते सर्गींचे राज परत जोडून काणगेचे जाल्यार ह्या संवसारांत आमी वावूर करचे. ताच्या खातीर सांब पावल क्लियर सांगता दीस आनी रात म्हणले बरी हांवें वावूर केला म्हजी धांव हांवें बरी करून धांवला म्हणटालो आसता घडये. आनी आतां म्हाका एकच देवान म्हाका तयार केल्लो तो जैत असो मुकूट जोडूंक म्हाका उर्बा म्हणटा सांबाळ. देखून आमकांय ह्या संवसारांत बरें कर. जर हांव काम करना जर सुवार्ता परगट करिना म्हाका दिल्लें काम हांव सारक्या रितीन करना जाल्यार चड मार पडटले म्हणटा चड मार पडटले. आनी आपल्या धनयाची खुशी नेना आसूनी जर कोण शिक्षा फौजांची तसली करणी करी जाल्यार ताका थोडेसो मार पडटले. देवाची खुशी कितें म्हणून नेना आपले ते एक जिवीत जी येता ताका इल्लेशे मार पडटले. कित्याक देवाची खुशी कितें म्हण तो नेना देखून ताका इल्ले मार पडटले. कित्याक ताका थोडेंच मार पडटले. कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचे चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचे अदीक चड पाटी विसरतले. आमकां देणी दिल्यान कितली देणी दिल्यात ते एक वापर आसा न्ही 5 तालेंतां 10 तालेंतां 1 तालेंत अशें 2 तालेंतां ओके 5 तालेंतां 2 तालेंत 1 तालेंत ह्यो संगती आसात. आनी आमकां आज कितली तालेंतां म्हळ्यार देणी ती कशी वापरल्यांत देवाच्या महिमे खातीर वापरल्यांत गे लोकांक बचाव करचे खातीर वापरलां गे आत्मे बचाव खातीर वापरलां गे हेरांक कश्टांत असल्या खातीर आमी मागणी केलां गे ह्या म्हज्या शेजारा असल्यांक कांय तरी हांवें कुमक केल्या गे म्हणजे वाड्यान कांय तरी पिडेस्त कश्टान वरांत आसलेल्या ह्या सलवणेंत आसतना कांय रिणाच्या बरांत आसतना कांय तरी तांकां कुमक केल्या गे. ह्यो पुरो संगती लॅक दिता. देखून तुका चड दिलां जाल्यार तुका चड मार पडटले. तुका उणें दिल्यार तुका उणें मार पडटलें म्हूण सांगता पळया. कित्याक जाका चड दिलां ताका ताचे लागचे चड घेतले लेख घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचे अदीक चड पाटींग विचारतले. देखून आज आमी हे पुरा आमकां देवाचें उतर समजलां. देखीक एक उतर आयचे दिसा आमी पळयल्यार एफेसकारांचें पत्र 3रो अध्याय वाक्य 10वें वाक्य आज आमी थोडो वेळ येत्त लक्त जाल्लें वाचप हें पयलें वाचपांत एक संगत आसा. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुटू लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांतर अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळी जायचें म्हूण ताचो इरादो आसलो. देखून आज आमकां सगळें आज आमकां कितें केलां जाल्यार कितें दिलां जाल्यार हें देवाच्या महिमे खातीर. पयलें हें पुरो गुट लिपोवन दवरलेले आज आमकां हे गुट उगडप केल्यात. जायत्या लायकांक आज सुवार्थ परगट करूंक उपयोग करतात. जे जायतीं अद्भुतां करचे तसले अजपां करचे तसले सुवार्थ परगट करचे तसले ह्या हेरां खातीर मागता आसतना बरें जावचें तसले जायतीं देणी आज लायकांक दिल्यात. आनी खंडीत जावन थोडे आमी कालें करता आमी पुरो कितें करचें आसलें तें पवित्र सभे खातीर करूंक आमकां आपणें दिता पळया. स्वरूप खंयच्या मुखार ह्या काळार पवित्र सभे मुखांतर अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळी जायचे म्हूण तसो इरादो. पवित्र सभेंक कळी जायचे पवित्र सभेंत आमी वावर करचे. देखून आमकां हें पुरो आज हो इरादो आमकां दिला जाल्यार हो इरादो खंयचो देवाची सुवार्थ परगट करूंक आनी आमकां कितें देवान दिलां
ते हेरांच्या बऱ्याक उपयोग करूंक देवान आज आमकां आपोवणें दिलां. येत आमच्या मतीन दरया आनी आज ह्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिवितांत एक निर्धार काण घेया. आमकां दिल्लीं देणी आमी बऱ्याक उपयोग करतल्या, देवाच्या महिमे खातीर उपयोग करतल्या, पवित्र सभे खातीर उपयोग करतल्या म्हणलो एक निर्धार काण घेवंक आमी फुडें सरया. देखून तुमकां खंडीत जावन आयच्या दिसा देव सर आशिर्वादांनी भरतलो. देखून आमी सक्कट सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे संगता श्रीमते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय मापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. आयच्या दिसा सर्व आशिर्वादांनी देव आमकां समेस्तांक बरो दी म्हणून मागता.